आज सांतिनेज सावन एक दुखद अशी घटना येयल्ली आसा। आपटेश्वर गणपती मंदिर सांतिनेज जे आसा तेजे फाटल्यान एक तळें आसा। ह्या तळ्यान हे जे तळें आसा ते मेन म्हटल्यार फक्त पावसाळी सिजनान हे तळें भरता आनी हे पणजे वाठारान जेन्ना हे तळें भरता तेन्ना खुबशे लोक भोंवतणचे लोक हांगा न्हावपाक वतात आनीक तितून भितर आयज दोग जाण भुरगे तरणाटे भुरगे थंय न्हावपाक गेल्ले आनी दोगांनी जेन्ना उडी मारली तेन्ना दोगांय बुडपाक लागले। त्यांचा आवाज आयकून थळाव धांवन येयलो आनी थळाव्यान थंय तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो पूण दुर्दैवान एकल्याची मृत्यू जाली आनी एकल्याक सुरक्षीत भायर काडपाक थळाव्याक यश मेळ्ळें। हितून भितर आयज हे जे मरण जाल्लें आसा ते भुरगे खंय काल सुद्दां ते थंय न्हावपाक येयल्ले आनी तोच थळावो जो तांकां वाचोवपी आशिल्लो तेजे म्हणण्या प्रमाण तो म्हणटा की तांकां काल थंयच्यान धांवडपाचो सुद्दां प्रयत्न केल्लो आनीक तांकां परत येवनाका म्हणून सांगलेलें पूण खंय तरी एक न्हावपाचे उमेदीन हे भुरगे थंय पावले आनीक तितून भितरलो एक भुरग्याचें आयज मरण जालें। सो आयज म्हत्वाची बातमी म्हणजे आपटेश्वर गणपती मंदिर हेजे फाटले तळ्यान आयज एक भुरग्याक मरण पावलें। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरीश गांवकर पणजेसून।